आयतारा होंडा 70 हांगसर विश्वजीत कृष्णराव राणे हांची कॉर्नर मिटींग जाली। फाटलो कितलोसोच काळ जालो जो आमदार त्या वाठारांत निवडून येता तांणी इतली वर्सां फक्त राज्य केलां, मात जनतेक लायट रस्तो सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या सुविधा पासून वंचीत दवरल्यात, अशें विश्वजीत कृष्णराव राणे हांणी सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी होंडाच्यान दिनेश करपे। दिसातले 2 दीस उदक नसता, रस्त्याची समस्या, उदकाची समस्या, हॉस्पिटलांची समस्या, बस स्टँड ज्या जागेर बांधल्या थंय बशी वचना, ज्या जागेर रोडूच ना, थोड्या खड्डे पडले रस्त्यांक, लायटी तर सदांच नसता। म्हाका दिसता तुमी आयजचो लायट वयर पयशे तकलेचे तारींचे लोंबपात आसता। हांव म्हणटा आमदार करता तरी कितें? एकदां इलेक्शन जालें, 5 वर्सां आमदारकी जाली की आमचे आमदार वचून पणजे बसतात, थोडे कुर्णान बसतात, थोडे दोनापावल बसतात आणि थोडे सिंगापूर बसतात। बापूय बसतात कुर्णान, जाल्यार पणजेन चेडो बसता सिंगापूर। हो आमदार तुमकां जाय काय कितें? पर्यान आमी रावता, आमी कायमचे सालिनीनच रावता, सकाळ पासून सांज मेरेन आमी लोकां वांगडा आसता। अरे म्हाका एक तरी तुजें ऑफिस दाखय पर्या मतदारसंघात। 45 वर्सां तूं एक ऑफिस ओपन केलाय, 45 वर्सां लोकांक लागून एक तूं स्कीम ओपन केलाय, इतक्यो फॅक्टरी आहा, कोणाक लागून एक जेई जावं एई आसो न्ही जावं, संलग्न डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे एई आहात, वॉटर सप्लायची एई आहात, रोड्सांची एई आहात, म्हयन्यान जावं 2 म्हयन्यान जावं 3 म्हयन्यान जावं 6 म्हयन्यान निदान जावं तूं एकदा तरी घेवन येईन बसलाय काय कितें? हो पयलो प्रश्नचिन्ह। अभयारण्य ह्यो ज्यो आमच्या 70तले लोक जे जगताले, आतांच कोणाक तरी सर्विश्यो मेळटा, नाल्यार ते काजीचेर जगताले, आणि त्यो ज्यो काजी आसा त्यो अभयारण्यांक तेंचो जागो गेलो, आणि सगळे लोक आता ते जागो सोडपाचे, जागो आपणाक मेळटलो म्हणून रावल्ले। जेन्ना जेन्ना ते आमदारा कडेन वयताले तेन्ना तेन्ना ते एक फॉरेस्टराक सांगप, अरे तेजें कितें आडायता, तूं मातसो वगी राव, अशें करून करून तांकां थारोवन दवरले, आणि निमाणी तेंच्या ज्यो काजी आसल्यो त्यो सगळ्यो आतां अभयारण्यान गेल्या।